गीत घेवया पेज नंबर 12 A24. देव बरो दिसता भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हे मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी फातिमा सायबिणीचें फेस्त समारंभता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणो हो म्हयनो रोजाराचो आनी तिणेन आमकां सगळ्यांक सांगलां रोजार करात म्हणून, तेर्स करात म्हणून. तर आमी हें सगळें मनांत धरून आयची जी इंतेसां आसात ती तुमची मागणी आसात ती मनांत धरात. आनी आयज बड्डे सक्रामेंता पिरीस हें समारंभता आनी त्याच प्रमाणे एफाल्दा मार्लिया ही आपलो बड्डे सेलेब्रेट करता. तर तांची आमी आठवण करुया आनी आमी मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेन्ना मागण्यांत रावना तेन्ना आमचे सगळे पातकां घडोवंक लागता. म्हणजे कितें, देवा विरेत आमी चिंतता, उलयता आनी कोत्ता. आनी एक पाटी वायट संयेर पडले की ना, कित्याक बाकीचीं सगळीं जाणां वायट संयेनी आसात, पातकान आसात, तर आमी त्याच पातकान वडोन वेता. तेन्ना आमी कितें कोत्ता, निराशी जाता आनी शिराप सोडटा. हे भशेन आमचें जिवीत आसता. ना, तें करचें आसतना आमी तर एक नोमान मरी पर्यंत म्हणली जाल्यार सायबीण माय आमकां आमचे पासत विनंती करून आमकां आनी दुसऱ्यांकूय सुटका पातकां ती दिवंक लागतली. तर हे भाशेन आमी तर आमचें जिवीत सारूंक ना जाल्यार हे वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. जितले पाटी आमचेर संकश्ट आयल्यात पूण आमी देवाक ते पोत्तून ओपून दिवचें आसतना एकदम देवाचेर रागात जाल्या, दुसऱ्यांचेर रागात जाल्या आनी हे भाशेन रागानूच आमी जियेल्या. आमी देवा कडेन वळोंक ना. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. कितले पाटी आमी आमच्या घरांत पर्यान कोण तरी तेर्स कोत्ता, आपयता, माय ओ पाय ओ दुसरी, पूण आमी कान दिवंक ना. आमी आमकां जाय पळय तशें केलेलें आसा. आनी हे भाशेन मागण्यांत रावचें आसतना आमी आमच्याच वावरांत रावल्यान आनी हे परी आमचेरूय आनी दुसऱ्यांचेरूय आमी वायट ओदीक ओडून घेतलेलें आसा. देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. आनी सोर्प उदेता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकलूत सरा देवा, आमी भोव ओसूक भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे ओसूकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता.
आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजायास प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदीं तांचें कुल नवाडगेन जातोलें आनी सगळ्या लोकां मदीं तांची सोसत सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसत अशें तांकां पळयतात तितलेय मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान बोल्ला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका नवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगारायलोले एके होकले भशेन तांणी म्हाका न्हेसयली. तारुणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यांनी म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लोवन वयर सरता तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणी किल्लोवन वयर सरोशी करतलो. देवाचे उतर एक. देवाचे ओड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी म्हणया. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे स्वरुपायेक बोलतलो राजा. तुजो पती तो ताची सेवा भक्ती कर. जबाब. आयक तुवे चोत्राय दोर म्हजे उतरांक कान दी. अलंकारांनी श्रृंगारलोली येता राजाची दो. चोळ्यो कापडां तिची भांगारान बसयलोल्या मोतयांची जोरीची राजा सरशी तिका व्हरतात. तिच्या सांगाता कुवरण्याचो होर. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हजे उतराक कान दी. आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुवरणी प्रवेश करतात. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटलें पोत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आदी करतलोय. जबाब. आयक दुवे चोत्राय दोर म्हजे उतराक कान दी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. भाग्यवंत आंकवार मरिये तूं सुदैव. तूं भोव मानेस्त कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्या तुजे तावन उदेवून आयलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू लोकांची उरपोची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्यान कोण एकल्या बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हड्डें भागी. पूण जेजून म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं ओदीक भागी.
जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान्ये वखणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां स्पश्टपणी सांगलां, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं अदीक भागी. देवाचें उतर आमी हिंचोर आयकूंक शकता. हाका लागून आमी एक सोय करून घेतलेली आसा. दर सांगे ओ सकाळीं उठली म्हणटोच देवाचें उतर वाचपाक आनी वाचलें म्हणटोच तें आयकोपाक आनी आयकल्लें म्हणटोच ताका आजीर जावपाक आनी ताका आजीर जालें म्हणटोच तें समजोवपाक आनी समजलें म्हणटोच तें आमच्या जिवितांत कशे भाशेन आमच्यान जिवंक जाता तें पळोवन ते भाशेन जियेलीं म्हणटोच खरेपणी आमी सुभागी. जेजून आमकां हें कळीत केलेलें आसा, जेजून आमकां सांगलेलें आसा. आनी ह्याच कारणाक लागून आमी देवाचें उतर आयकना म्हणून आमी कितें करता, आमी आमचेंच आयकता. जीं कोण आपलो अधिकार चलयतात तांचें आयकूंक लागता. पूण तें देवान घडोवन हाडलेलें न्हय, तें मनशांनी घडोवन हाडलेलें आसा. आनी हे भाशेन संवसारांतल्याच राज आमी बांदता हे परी. ताका लागून आमच्यो ह्यो वस्तू सुफळ जायना. थोडो वेळ म्हूण हितून तें बरें चलता पूण मागीर तें चलना. हाका लागून हीं झुजां जातालीं आनी एक व्हडली मारामारी ही जाली. झूज पयलें विशाळ झूज जालें तेन्ना पाप साहेब बेनेडिक्ट 15 आसलेलो. ताणें खूब विनंती केली, हें तुमी मातशें बंद करात, तें बरें न्हय. इतले हजारांनी लोक मरोंक लागलो आनी इतलें नुस्कण जालें, कोणूच आयकना जालो. ताणें शेकी सायबीण मांय कडेन विनंती केली, सायबीण मांय, म्हज्यान आतां आनीक कांयच करूंक जायना, कसलोच उपाय ना, पूण तुजे कडेन हांव काळजांत थावन मागणें कोत्ता, तूं आमचें आयक आनी आमकां ह्या पातकांतली ह्या झुजांतली सुटका दी. तेन्ना कितें जालें, सायबीण मांय ह्या तेगा भुरग्यांक दिश्टी पडली एका खेडेगांवांत पुर्तुगाल एक धाकटुलें शार कशें, एक पाटी व्हडलें आसलेलें पूण आतां धाकटुलेंच एक देश आसलेलो तो. आनी थिंचोर लुड्स फातिमा म्हणटा पळय, थिंचोर त्या भुरग्यांक तेगा जाणांक सायबीण मांय दिश्टी पडली. पूण ताच्या आदीं कितें जालें, 1916 ह्या वर्साक म्हणजे सुमार मायाच्या म्हयन्यांत तशें ह्या तेका भुरग्यांक तीं म्हणना हितून शेळयो घेवन वेतालीं आनी तांकां एक भुरगो दिश्टी पडलो, एकदम पोरजोळीत, सुंदर, सोबीत. तांकां 3-4 पाटी तो दिश्टी पडलो. तो एक आंज बडो जावन आसलेलो. ताणें तांकां मागणें करूंक सांगलें, कित्याक तुमी मागणें केलें जाल्यार तुमकां सायबीण मांय देव सगळें बरेंपण दाखयतलो. आनी एक दीस निमाण्या वेळार तो तांकां दिश्टी पडलो तेन्ना ताच्या हातान एक काल्स आसलेली आनी ओस्त आसलेलो. तो थिंचरूच उरलो आनी ताणें तांकां दिली आनी ताणें सरपुटून ते काल्शेक आनी हाका नमस्कार केलो आनी हे भाशेन तो तांकां दिश्टी पडलो. मागीर ती अशी कोवा दे इर्या म्हणटा पळय, थिंचोर एक गुफा आसा, थिंचोर ती गेली तेन्ना तांकां सायबीण मांय दिश्टी पडली. 13वेर मायाचे एकदम पोरजोळीत, सुर्या परस अदीक खोर ताचो उजवाड आसलेलो. आनी तेन्ना ती दिश्टी पडल्या उपरांत तांकां तिणें सांगलें, दर म्हयन्याचे 13 तारखेर तुमी हांगसर यात आनी हांव तुमकां कितें पळय तें सांगतलीं. आनी त्या वेळार तिणें पयले पाटी तांकां सांगलें, रोजार करीत रावात आनी तुमी तुमचें जिवीत
जेन्ना संकश्ट येतात तितलें तुमी भेटोयात कोणा पासत साल्वसां पासत संवसाराच्या मनशा कुळाच्या आनी हे भाशेन जितलीं तुमी रोजार कोत्तेल्यात तेर्स कोत्तेल्यात मागण्यांत रावतेल्यात तितलें देव आमकां बोगसणें म्हणजे लोकांक बोगसणें दितलो तर हें आयकल्या उपरांत तीं गेलीं आनी हीं तेगा भुरगीं 10 वर्सांचे आसलेले 9 आनी 7 वर्सांची लुसिया तें व्हडलें आसलेलें त्याचे बरोबर मागीर फ्रांसिस्को आनी जासिंता मार्तो म्हणटा तीं तेका जाणां ताणें लुसियान आपल्या मांयक सांगलें तांकां तें मातशें बरें लागलें ना आनी दुसऱ्यांनी तांकां सगळ्या जाणांक मातशें फुंकलें आनी आख्खो थंयसरलो तो वाडो म्हणून हितून तें आयकोन ताका सायबीण माय दिश्टी पडल्या म्हणून थोडीं जाणां मानूंक लागलीं बाकीचीं नाकारूंक लागलीं दुसरे फावटी ती दिश्टी पडल्या उपरांत जुनाचे 13 तेन्ना तिणें तांकां कळीत केलें तेणें लुसियान विचारलें आमी सगळीं जाणां स्वर्गार वेतिलीं वय म्हण लागली ती हीं दोग जाणां पयलीं वेतिलीं फ्रांसिस्काक मातशें आनीक थोडें सोंसचें पडटलें हे भाशेन तिणें सांगलें तांकां आनी तांकां दोगांयकूय म्हणलें सोंसचें पडटलें दूख खूब आसतलें तांच्या जिवितांत म्हणटूच दुसरे फावटी हें सांगलें तांकां मागीर तिसरे फावटी आनिकूय तिणें कळयलें आनी शेवटी तिणें सांगलें तिसरे फावटी तांकां वचूंकूच दिलें ना थंयसर ताका आडायलीं ताका जेलींत घातलीं पूण ताणें जें सायबीण मायन सांगलेलें तें पूर्णपणे कळीत करूंक ना मागीर तांकां ते भाशेन दवरलीं आनी सायबीण माय तांकां थंयसर दुसरे कडेन दिश्टी पडली थंयसर दिश्टी पडोंक मागीर हेच भाशेन आगोस्तान सप्टेंबरान आनी ऑक्टोबरान तेणें सांगलें हांव तुमकां पूर्ण दिश्टी पडटली म्हणून तुमकां हांव कोण पळय ती सांगतली आनी त्या वेळार हजारांनी लोक आयलो 70,000 80,000 अशे खूब लोक आसलेलो थंयसर आनी ती सगळीं जाणां रावतालीं थंयसर तिणें तांकां कळीत केलें की ती इमाकलोत कॉन्सेसा म्हणून आनी हे भाशेन तिणें तांकां कळीत केल्या उपरांत सुर्या त्या दिसा मातसो वेगळोच कसो दिश्टी पडलो आनी हें सुर्याचें थंयसर घडल्या उपरांत खूब लोकांनी भावार्थ तांचो वाडलो हे भाशेन भयणीनो आनी भावानो हीं दोगां भुरगीं मागीर मेलीं रोखडींच 1920 पर्यंत तीं दोगांय जाणां मेलीं पूण लुसियाक तिणें सांगलेलें तूं उरतेली म्हणून कित्याक लागून हें देवस्थान फुडें व्हरच्याक आनी राशाक भेटोवच्याक आनी हे परी सगल्या संवसाराक मागीर हळू हळू ती म्हणना हितून माद्रू जावंक गेली एका कोयंतान मागीर थंयसरच्यान ती आनी एका कोयंतान डिस्काल्स कामलाटान गेली म्हणटच थंयसरूय तिका तें दर्शन घडटालें सायबीण माय तिका सांगताली कितें करूंक जाय कितें म्हणूंक जाय पळय तें आनी शेकी मागीर म्हणना हितून ती मेली 90 आनी 7 वर्सांची आसतना म्हणटच मागीर म्हणना हितून पाप सायबान दोगांयनी आनी येरांनी हें दर्शन जें घडलेलें आसा फातिमाचें तें खरें आनी आमच्यान भावार्थ धरूंक जाता म्हणून सगल्यांक कळीत केलें 1930 वर्सांतान तें म्हणना हितून मानून घेतलें सगल्या लोकांनी पूण खूब वाद विवाद चलतालो थोड्या जाणां मानतालीं थोड्या जाणां मानिनासलेलीं पूण शेकी कितें म्हत्वाचें की आमी सगल्यांनी मागण्यांत रावंक जाय दुसरें म्हणजे आमी आमच्यो वस्तूंनी उपास त्याग करूंक जाय पूण तिसरें म्हणजे जेन्ना आमचे संकश्ट येतात तेन्ना आमी तें देवाक ओपूंक जाय दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत ते भाशेन तर आमी करीत जाल्यार खरेपणी सायबीण मायन जें आमकां तांची त्या वेळार कळीत केलेलें आसा तें आमच्यान आतां पर्यंत पाळूंक जाता आनी आमी खूब जाणां पाळटा सगळीं जाणां आमी रोजार करीत आसा थोडीं जाणां दीसभर कोत्तात आनी तुमी समजो नाकात तें निरफळ म्हणून ना ताचो फायदो खूब जाता आमी कितेंय तर बरें करीत ताचो परिणाम दुसऱ्यांचेर जायत वता तर आमी हे भाशेन बरेंपण तेर्सांतल्यान मागण्यांतल्यान आमच्या त्यागांतल्यान उपासांतल्यान करीत रावया सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटीन धरया दोळे बंद करया
आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सगळे येता सुस्कार भायर सोडटाना जेजू सगळें आमचें सगळें दवरया आनी हे परी सायबीण मायन जशे भाशेन हांव आसा सर्वेस्पराची चाखण जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणून आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक आनी देवाक समर्पिलें तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटून रावया आनी जेजूक आमचें जिवीत सुस्कार सोडटना समर्पीत रावया. तर ह्या वेळार भयणीनो आनी भावनो आमी जाणो कशे भाशेन तेन्नाय खूब पिडा आसलेली आतांय तेच भाशेन आसा. आमी आतां सायबीण मांय कडेन मागया आमकां ह्या पेस्त पिडेंतली सुटका दी म्हणून. कितलींशीं जाणां आमचीं भाव भयणां कश्टवतात तांचे पासत आमी मागया. सोर पोदेदारान काकूळ सारा देवा तुज्या आख्खे रचने तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबातां ती कोणवळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. सायबा वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा आमकां तूं राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 37 C21. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो मोच्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचेंय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर काल्यान सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्य आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वंदिता. तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी साशणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवा उंचुर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावें येता ताका जय उंचुर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें हें रगत पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगुटुया सौम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सोर्व घालीन तुका मानवलें आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवेर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. भयणीनो आनी भावनो सगळीं आमची मागणी इंतेसां काळजान दवरया आनी आतां बरोबर जेजू सवें म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशण उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडलें आनी आतां तूं आमकां प्रत्येक जाणांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोमे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर
देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 55 D16. मागुया. सुर्गींचे बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मेरीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज उपवासाचो आनी मागण्याचो दीस म्हणून आमी आमचे हे डायसिसीन समरमता आनी आमी तें धरता. तर सगळीं जाणां आमी मागया सायबीण मांय कडेन. आदीं एक वेगळें झूज आसलेलें, आतां आनी एक झूज हें भितरल्यान आमकां खावन उडयता, मारून उडयता. तो तें सायबीण मांयांचे मागण्यांत पयस करूंक आमी आयजच्या दिसा मागण्यांत रावया. ही विनंती तुमकां सगल्यांक डिओसिसीन हो निर्णय घेतलेलो आसा. पाप साहेबांनी आमचे कडेन मागलेलें आसा, तर आमी हें सगळें पाळया. सर्वेस्पो तुमचें सगळें आसूं, तुमचेंय सगळें आसूं. आनी सोर पुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीसच्या वेळार जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीसच्या वेरे कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन.
गीत घेऊया पेज नंबर 220 T39. नमन तुका स्वर्गाची महाराणी, नमन तुका बोडव्यांची सायबिणी, तारो आमचो तुझे स्वरूप चलो आणि उज्वल संसाराक प्रकाशलो. संतोष तुका वैभवी आंखवारी, संतोष आनंद सगळ्या वन सुंदरे, आनंद तुका पोसुरेक मारान्ये आमचे खातीर जेजुगे मागणें कर. ह्या उपरांत आख्खो तिर्स आयज आमी करया.